आज आम्ही EDC चेअरमॅन बाब तानावडे हेका आम्ही मेळपाक गेल्ले. एक अजबाची गोष्ट आसा की आम्ही सेकंड फ्लोराचेर जेन्ना गेले तेन्ना कंप्लीट कॅबिन जे आसा न्ही AC चालू आसा, लायट चालू आसा, पूण एक स्टाफ ना सेकंड फ्लोराचेर. आनी फर्स्ट फ्लोराचेर तेंचे ऑफिशियल स्टाफ बसता. तांकां विचारले बाब सादारण तानावडे येता काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें केन्ना येता केन्ना येना. पण आमी जॉयंट मॅनेजींग डायरेक्टर आहा न्हू ताका वचून मेळ्ळे आनी आमी येवपाचें रिजन कितें सांगलें जे clarification on the issue of highlighted by Mr. Shailendra Velinkar of social media regarding recruitment scam. हांव मुद्दम येयल्लो आसा EDC चेअरमॅनाक मेळपाक कित्याक लागून तो BJPचो अध्यक्ष आसा, एक जबाबदारीचो मनीस आसा. आनी जबाबदारीच्या मनशाचेर जेन्ना एक सोशल मिडियासून जेन्ना एलिगेशन घालता की EDC चेअरमॅनान आपल्या ड्रायव्हराचो एग्जाम दिता आसतना तेजी आनी एक स्पेशल एग्जाम दिवन जेन्ना आमचे हजारांनी भुरगे जेन्ना एग्जाम आन्सर जेन्ना करपाक वयता आनी जी फॉर्मां जी मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जेन्ना एग्जाम भुरग्यांक आमी जॉबाक लावपाक म्हणून एक एडवर्टिजमेंट दिता आनी आमचे भुरगे लाखांनी हजारांनी भुरगे लायनीन उबे रावतात आनी फॉर्मां घेतात. आनी फॉर्माची किंमत 500 रुपया 250 रुपया जी कितें आसता. 1000 भुरग्यांनी जर 3 पोस्टाक लागून 1000 भुरग्यांनी जर फॉर्मां जर घेतली सरकाराक रेवन्यू येता. सरकार रेवन्यू येवन कलेक्ट करता काय भुरग्यांक जॉबाक लावपाची काम करता असो मोठो प्रश्न पडटा. पूण सरकारान जो सोशल मिडियान शैलेंद्र बाब वेलिंगकरान एक सांगले एलिगेशन घातले, मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतले, तशेंच BJPचे प्रेसिडेंटाचें नांव घेतलें आनी तेणी सांगलें कितें की ह्या सरकारान तेजो पर्सनल ड्रायव्हर तुळसकर जे भुरग्याक तो पर्सनल ड्रायव्हर म्हणून आसा तेजी एग्जाम ते दिसा तेणी दिले अलॉंग वीथ ऑल ते भुरगे जे कामाक एग्जाम दिवपाक येयल्ले न्ही तेंच्यांनी एग्जाम दिली. आनी ज्या भुरग्याक आन्सराची बरोवपाची आसता न्हू हो तुळसकर ह्या भुरग्यान आन्सरां बरोवंक कळोंक ना म्हणून तेणी ब्लँक सोडल्या उपरांत 8 दिसांनी ताका आफयले ऑगस्टान आनी तेजी खंय एक सरदेसाय बाब कोण तरी आसा तेणी आफयले आनी तेजी एग्जाम घेतली म्हणून तेणी एलिगेशन घातला. पूण अशें जर आयज अशें हे सरकारान जे चल्लेलें आसा पूण कारण आमी भुरगे 10वेचे भुरगे एग्जामी आन्सर करता, 12वेचे भुरगे एग्जामी आन्सर करता. अशें कळोवन चुकता की जर भुरग्यांक जर अशें BJPचे भितरसून सेटींग जर जाता आनी 10वेचो भुरगो किंवा 12वेचो भुरगो एग्जाम दिवंक वयता बोर्डाची तेंच्यांनी जर क्वेश्चनाचे आन्सर जर येयना आनी तेणी जर ब्लँक सोडले आनी तांकां आपूण BJPचे सरकार अशें व्हरोंक शकता न्ही. कारण हे स्टेटमेंटान जे लेटर जे कोणाचे येयलेले आसा शैलेंद्र वेलिंगकराक की अशें चल्लां म्हणून ह्या डिपार्टमेंटान एग्जामी जेन्ना आन्सर केले आतां भुरग्यांनी ड्रायव्हराच्या पोस्टाक लागून आनी जी आन्सर ताका येना म्हणून तो ब्लँक जर सोडटा आनी ताका 8 दिसांनी आफोवन जर हे BJPचे सरकार हे पर्सनल ड्रायव्हराक जर तुमी तुजो स्वताचो मनीस म्हणून ताका जर तुमी जर एग्जाम आन्सर करपाक परत आफोवन जर व्हरता तर खंय तरी इनजस्टीस अख्ख्या गोंयांत जाल्लेली आसा. कारण तुमी 3 पोस्टाक तुमी 1000 एप्लिकेशनां घेतात आनी 1000 एप्लिकेशनां घेतल्या 3 पोस्टाक जर BJPचे तुमचे जर स्वताचे भुरगे जर फिक्सिंग जर तुमी करतात तेंचेर आमचें कांय म्हणणें ना. कोणाचे भुरगे आपोवपाचे कामाक लावपाचे हे आमकां प्रत्येक मनशाक लागलेलो जाय. पूण तुमी 3 जर पोस्ट आसा जाल्यार 3च तुमी भुरग्यांक आपोवपाचे आनी एग्जामी आन्सर करून घेवपाचे अशें तरी आमचें तरी म्हणणें आसा. कारण आयज गोंयांत चल्लेलें आसा 10,000 जॉब आज BJPच्या सरकारान दिता म्हणून सांगलेले भितूर एक व्हडलें हे स्कॅम जाल्लेलें आसा. कारण 10,000 भुरग्यांक आमी तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणटा 10,000 भुरग्यांक तुमी कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं अख्ख्या गोंयांत 10,000 भुरग्यांक तुमी कामाक लावपाचे. पयलीं मनोहर पर्रीकारान सांगलेले 50,000 जॉब दिता म्हणून 50,000 तुमी 10,000चेर पावले. 10,000 जॉब हे BJPच्या सरकारान कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आयज मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आहा पेपराचेर तेजे खंय कोण तरी BJPचेच MLA व्हडले एजंट जाल्लेले आनी ते खंय पयशे घेवन कामाक लायता अशें पेपराचेर येयल्लेलें आसा. आमी अशें म्हणिना पूण ते स्वताहून एडमीट जर करता हेजे MLA BJPचे जर पोस्ट कामाक लावपाक जर पयशे जर घेता तर हे MLAक आमी गोंयच्या लोकांनी निवडून कित्याक लागून धाडपाचे. जो भुरगो आवय बापायक एक आमी बारीकशें एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव. आयज म्हापशा सब रजिस्टर ऑफिसान एक स्विपर म्हणून बायल आसा तिका दिसाक 30 रुपया पगार. परत गोंयकारांक सांगता हांव तिका बायलेक तो 30 रुपया पगार मनोहर पर्रीकार आसतना मनोहर पर्रीकारान सांगलेले ते बायलेक आमी कामाक लायता म्हणून. म्हयन्याक 900 रुपया पगार ती आयज घेता खंय सब रजिस्टर ऑफिसान. आनी अशें BJPचे सरकारान जर चालू जर आसा अशी लोकांची एग्जामी घेवन तुमी जर आयज
लायनीन जर भुरग्यांक दवरता, प्रत्येक आवय बापायची फकाणां करता आनी MLA सांगता आमी वयतात खोशेन वयता, प्रत्येक 40 मतदारसंघासून प्रत्येक पेरंट्स वयता, आपल्या भुरग्यांक कामाक लाया, आपल्या भुरग्यांक कामाक लाया. 3 पोस्टाक जर आहा जाल्यार तुमचे पयलीं जर फिक्सिंग जर आसा, अशी जर तुमची स्कॅमां जर भायर सरता जाल्यार BJPच्या सरकाराचो आमी विरोध करता, निशेध करता. कारण ते जे म्हणटा राम राज्य हाडणारे सरकार जे म्हणटात न्ही, आयज अक्षरशः गोंयची भुरग्यांची आमची फकाणां केलेली आसा. भुरग्यांची एग्जामी जर भुरगे तुमी भायल्या भायर तुमचे भितर सेटींग करून जर डिस्टिंक्शन तुमी स्वताहून हाडटा, हेजेसून आमकां सुद्दां हे लेटर जे येयलेले आसा न्हू, हेजेर खरोखर BJPच्या सरकाराचेर कारवाई करपाक जाय ह्या मनशाचेर. कारण शैलेंद्र वेलिंगकराक जे लेटर जे येयलेले आसा ते मनशाचे ताका जर कोणी पोस्ट केलेले नांव हांव ओपन करूं शकना, तो सुद्दां कोणाचो मनीस जो आहा तेणी सांगलेले आसा. पूण शैलेंद्र वेलिंगकर जेन्ना CMाचेर जेन्ना आरोप करता, सदानंद तानावडे BJPचो अध्यक्ष तेजेर जर आरोप जर करता, तेजेर जर मुख्यमंत्र्याक जर विचारले, मुख्यमंत्री म्हणटा खंय शैलेंद्र वेलिंगकर आपूण वळखना. पण डेमोक्रेसीन जर प्रत्येक मदिकार जर उलोवपाक अधिकार दिला जाल्यार खंयच्या खंय उलोवंक दिवंक फावना न्ही. पूण आयज जो सरकार 2016 तेंच्यांनी एग्जामी घेतलेले सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटान, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान आनी सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटान 2019 घेतलेली. आनी लास्ट टायम अकाउंट्साची एग्जामी घेतलेल्यो तेन्ना सगळे भुरगे फेल जाल्ले आनी ते भुरग्याक जॉबाक लायता म्हूण सांगलेले. सगळे भुरगे फेल जाल्ले, एकटो भुरगो पास जावंक नासलो. आतां हीच परिस्थिती BJP सरकारान हाडलेली आसा आनी जॉबाक लायता म्हणून तेंचे जे लोकांक गाजर जे दवरलेले आहा BJP सरकारान, कारण गाजरूच तेंचे सगळ्या गोश्टीक तेंचे जागर, भुमिपुत्राक जागर, आतां जॉबाकूच जागर. आनी आतां सांगता कितें ते जॉबाक लावपाक BJPचे MLA पयशे घेता आनी तेजेर खंय आयज आमी कारवाई करतले. कोण कारवाई 10 जाणांची मनशांची तेंच्यांनी कारवाई करपाची केल्लेली आसा. पूण हेच BJPचे सरकार गव्हर्मेंट जॉब डिक्लेअर करता आनी एका वाटेन MLAकूय भंय घालतात. म्हाका हेंची नाटकां कळना BJPची सरकाराची. MLA म्हणटकूच आपूण पोस्ट काडटलो. कदाचित आतां MLA जर काम करपाक जर फुडें सरलो, तेंचो BJPचो जावं किंवा ऑपोजिशनाचो कोणाचें काम करपाक सरले, जर हे सांगतले कितें आमी हेजें काम करिना तेजें काम करिना. प्रत्येक मतदारसंघांतले भुरगे प्रत्येक मतदारसंघान MLAक मेळपाचो प्रयत्न करतात. MLA आपल्या पांया कडेन हाडटात, तूं आन्सर करे, हेका म्हणटा तूं आन्सर करे, सारकें करा म्हणटात. पूण भितरसून जर अशें जर तुमी सेटींग करतात, भायल्या भायर एग्जामीचे क्वेश्चन जर येना तर ब्लँक जर सोडले, आन्सर जर तुम्ही भायल्या भायर बरोवन जर परत भायरसून तेजी जर तुम्ही परस्पर भायर आफयतात, स्पेशल आफयतात, तेंचे आन्सर बरोवन घेतात, तर BJP सरकार म्हणपाचें कितें? हो मेसेज अख्ख्या गोंयच्या पेरंट्सान जे भुरगे आपले कामाक जे वचपाचे एग्जामीक धाडटा न्हू, हेजेर इंटरव्यू दिवन धाडटा न्ही, प्रत्येकान हेजेर हिशोब करपाक जाय. हो BJP सरकार कसो फटींगपणां करता, प्रत्येक गोष्टी फटींगपणां करता सरकार. हो मागता आमी BJPच्या सरकारा कडेन. आमी विनोद हेका आमचे सदानंद तानावडे बाब हेका आमी एक मेमोरंडम दिल्लो आसा. भितर क्लॅरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ हायलायटेड बाय मिस्टर शैलेंद्र वेलिंगकर ऑफ सोशल मिडिया रिगार्डिंग रिक्रुटमेंट समाजाचेर आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा. ही कॉपी आमी हेका दितले, आमचो CC2 लॉ सेक्रेटरी गोवा, हेतून कारवाई जावपाक जाय आनी हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आमी येयलेले. थँक्यू सो मच.